Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तकावेलें वाचप. जेहोइदाच्या मरणा उपरांत जुदाचे अधिकारी राजाक नमस्कार करूंक आयले आनी ते कितें सांगूंक सोदताले तें राजान आयकलें. पवित्र म्हूण दवरलेल्या रुखांची आनी हेरां कुड्या देवांची पुजा करूंक जुदेवांनी सर्वेस्पराच्या आपल्या पुर्वजांच्या देवाच्या मंदिराक पाट केली. तांच्या गुन्यांवांक लागून जुदाचेर आनी जेरुजाल्याचेर देवाचो किंव पेटलो. तांकां परतून आपणाशी हाडूंक सर्वेस्परान तांचेशी प्रवाद्यांक पाठयले. पूण जेन्ना हांणी देवाचो संदेश तांकां परगोट केलो तेन्ना तांणी आपले कान भेरे केले. तेन्ना देवाचो आत्मो जाकारियासाचेर जेहोइदा याज्ञिकाच्या पुताचेर देंवलो. पोरजे मुखार उबो रावन ताणें म्हणलें, देव अशें सांगता, सर्वेस्पराच्यो आज्ञा मोडून तुमकां कसलो आदाव मेळ्ळो? तुमी सर्वेस्पराक सोडलो देखून आतां ताणें तुमकां सोडल्यांत. तेन्ना तीं ताचेर कोलपोलीं आनी राजाच्या हुकुमा प्रमाणें सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या आंगणांत तांणी ताका फातरायलो. जेहोइदान जाकारियासाच्या बापायन ताचे थंय भोलेपण दाखयल्लें तें विसरून जोआस राजान जेहोइदाच्या पुताक जिवेशी मारलो आनी मरतना तो व्हडल्यान सुस्कारलो. सर्वेस्पर पळयता आनी तो सूड घेतलो. एक वरोस सोरतोच आर्मेनियाच्या लस्करान जोआसाचेर झूज मांडलें. ताणें जुदाचेर आनी जेरुजाल्याचेर धाड घाली आनी पोरजेच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांक जिवेशी मारले आनी तांचो लुटीचो माल दामास्काच्या राजाक धाडलो. जोरूय आर्मेनियांनी फौज ती थोड्यांच शिपायांक घेवन आयिल्ली, तोरूय सर्वेस्परान एके व्हडले फौजेक तांचे आधीन केली, कित्याक तांच्या पुर्वजांच्या देवाक तांणी सोडलोलो. आनी अशें आर्मेनिया लोकान जोआसाक फावो ती खास्त लायली. ताका बरोच घायाळ करून ते ताचे सोरशिले कोडसोरले तेन्ना जेहोइदा याज्ञिकाच्या पुताचो खून केलो देखून ताचे सेवक ताचेर कोलपोले आनी ताचेच खातीर तांणी ताका जिवेशी मारलो. असो तो मेलो आनी तांणी ताका दाविदाच्या शारांत मातयेक लायलो. पूण राजांच्या समाधींनी ताका पुरूंक ना. सर्वेस्पराचे उतर. देवाचे पडुपकार. आमचो जबाब सदांकाल ताका म्हजें भोलेपण दाखयतलो. हांवें विंचून काडला ताचे कडेन हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला. तुजी संसद सदांकाल तोगयतलो. हांवें स्थापलोलें तुजें शिंवासन सदां सर्वदां सांबाळतलो. जबाब सदांकाल ताका म्हजें भोलेपण दाखयतलो. सदांकाल
ताका म्हजें भलेपण दाखयतलो आनी केल्लो कोरार घोट तोखतलो. ताची संसोत हांव निते काळी सांबाळतलों. स्वर्ग आसोसोर ताचें शिंवासन उरतलें. जबाब: सदांकाल ताका म्हजें भलेपण दाखयतलों. ताचे पूत जोर म्हजे सुमूर्तीची बेपरवा करतीत आनी म्हज्या कायद्यांची चाल जोर ते सोडतीत, म्हजे हुकूम जोर ते मोडून उडयतीत आनी म्हज्यो आज्ञा ना सांबाळतीत, तांच्या गुन्यांवांक टोंको घेवन खास्त लायतलो आनी तांच्या पातकांक लागून तांचेर जेरबंद मारतलो. पूण म्हजो मोग ताचे वयलो पाटी काडचो ना आनी म्हज्या उतराक सदां विस्वाशी रावतलो. जबाब: सदांकाल ताका म्हजें भलेपण दाखयतलो. उद्गार. केदें व्हरतें उदारपण आमच्या सोम्या जेजूचें. आमी ग्रेस्त जावचे खातीर आपुणूच जालो दुर्बळ. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, कोणाच्यानूच दोगां धोनयांची चाकरी करूं नजो, कित्याक तो एकल्याक जोडतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वो एकल्याची पोरवा आनी दुसऱ्याची बेपोरवा करतलो. तुमच्यान देवाची आनी गिरेस्तकायेची चाकरी करूंक जायना. देखूनच हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या जिवा खातीर मुणगे कितें जेवचें खावचें ते विशीं हुस्केव नाकात. जेवणा परस जीव आनी नेसना परस कूड व्हरती. अंतराळा वेल्या सुकण्यांचेर नदर मारात. ती ओंपिनात, लुविनात आनी कोडेय भरिनात, तरी तुमचो सुर्गींचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचेवन ओदीक मोलाची न्हय तर. आनी हुस्के काडून तुमचे आवक हातभर वाडोवंक तुमचे भितरल्या कोणाच्यान जाता जायत. आनी नेसना विशीं तुमकां धास्ती कित्याक? शेतांतलीं फुलां कशीं वाडटात तें चिंतून पळयात. तीं कश्ट करिनात, तीं सुतूय काडिनात. तर हांव तुमकां सांगतां, सालोमाव लेगून सगळ्या आपल्या दोबाज्यान तांतल्या एकल्या सारको नेसलो ना. तर आज आसा आनी फाल्यां काडून उज्यांत उडयतात. तें शेतांतलें तोंड ह्या जिन्सान देव न्हेसयता जाल्यार त्याहून कितलो ओदीक तुमकां नेटोवचो ना. उण्या भावार्थ्याच्या मनशानो, म्हणटोच आमी कितें खातोल्यांव, कितें पियेतोल्यांव वो कितें न्हेसतोल्यांव अशें म्हणून हुस्के काडूं नाकात. असल्या सगळ्याची
वासपूस करतात भावार्थी. तुमकां ह्या सगळ्या वस्तूंची गरज म्हूण तुमचो सोर्गींचो बाप तर जाणोच. पयले सुवातेर देवाचें राज आनी ताचें प्रमाणीकपण जोडूंक वावरात, आनी हेरूय सगळें तो तुमकां भरपूर दितलो. म्हणटच फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को काडूं नाकात. फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो. त्या त्या दिसाक जें नश्ट आसा तेंच पुरो ताका. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ सगळ्यो वस्तू तो तुमकां दितलो. माथ्यू 22:33. नियाळाक आधार. 2 ओडयांचेर पांय दवरता तो बुडटा अशी म्हणणी आसा. मनीस आपल्या जिवितांत इतलो गुल्ल जालोलो आसता की देवाक कुशीन दवरून संवसारी वस्तूंचो गुलाम जायत वेता. देवा परोस वस्तूंक भोसता आनी सगळ्यो वस्तू देव दिता हें आमी विसरता. आयच्या पयल्या वाचपान आयकोता, जेन्ना पोरजां कुडया देवांक भोजूंक देवा सोरशिल्ली पयस वेताली तेन्ना देव आपले पोरजेक लागीं हाडूंक प्रवाद्यांक धाडटा. कारण देव आमकां कितें जाय तें जाणा. ताका लागून आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां संवसारी वस्तूंचे हुस्के काडी नाका म्हूण उगडास करता. देव आमकां सगळ्यो वस्तू दितलो अशें सांगता. आयच्या समाजांत आमी आमच्या जिवितांत इतली ओकुपाद आसता. आमी आयच्या दिसा परोस फाल्यांचे चड चिंता. आमी फाल्यां कितें करतल्यांव, खंय वेतल्यांव, कितें न्हेसतल्यांव आदी फुडें ह्या सगळ्या वस्तूंचो हुस्को काडटा. आयचो दीस देवाच्या आसण्यान खुशालकायेन जिवंक आमी विसरता. पेद्रूचे पयले चिटीन आमकां मेळटा, सगळे तुजे हुस्के देवाचेर सोड, तो तुजो चड हुस्को घेता. मोगाळा बापा, तुजेर पातयेवन आयचो दीस जिवंक आमी वावरूंक पावूंक आमकां फावो कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. देव बरें करूं.